नमस्कारो हांव मंगळूरादुकून मरोडी सबिता कामत तुमकां पुरा जनांक सप्रेम वंदन करतरस. श्रावण मासा संभ्रम जालो. भाद्रपद मासाचो गणपती पूजन विसर्जन भारी गवजीर जाली आनी येवची परब नवरात्री. ह्या पटी सप्टेंबर 22 तारीख देखून 30 तारीख ताईं नवरात्री उत्सव चलता. आमगेले चेन्नईचे सुरेश मामान आमगेल चॅनलारी नवरात्री भजन उत्सव 2025 म्हणून तो आचरण करतरस. नवरात्री 9 दिवसाची एक परब ती. नवरात्री आमगेले देवी रूपार आमी तिका पळयताची. हेची कलकत्ता भितर दशहरा म्हणून तांणी दुर्गा पूजा भारी संभ्रमार चलता. मैसुरांत दसरा म्हणून भारी विजृंभणेरी नवरात्री उत्सव चलता. हंगामी आमगे देवळांतू अय्यपणा बाई मनशांक तांकां पाद दिगानो फूल कुंकुम दिवनो आनी तांगेल पाद पूज करून तांगेल्यान आमी देवीक पळयतरसची. त्या वेळारीची आमी कुमारी पूजन म्हणून करून कुमारी पूजनांत देवीले रूप आमी आराधन करतरसची. हे पूर्ण आमगेली विशेषता वळारी आम्ही कसं करता म्हणजे चेन्नईचे सुरेश मामाना 9 दिवसूय 9 देवीनं 9 रूप घेवचे आसत. कसं म्हळ्यार सुरवेची शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडिनी, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी आणि सिद्धिदात्री म्हणून 9 रूप घेवचे आसत. आमगेले मंगळूरचे सुप्रसिद्ध आमगेले 30 वर्ष दुखून शिकवणे भितर ती टीचर जावन आसून भारी चंद रितीरी ती चेडवांक मस्त नमुने शिकवण धार्मिक अशा शैक्षणिक विचारांत ती मस्त नमुनेचे मेहनत घेतरस. ती आमगेली सुरेखा रामप्रसाद भट म्हणून हिणे हे 9 दिवस हे 9 देवी रुपारी 9 भजन हिण म्हणलेलें आसा, बरयलेलें आसा, लिरिक्स हिण बरयलेलें आसा. हाक राग संयोजन केलेलो आमगेले मंगळूरचे सुप्रसिद्ध सितार वादक तारानाथ जोशी म्हणून. आता हे राग संयोजन करून आता हाची ट्रेनिंग आमगेले सुरेखाची तांगेले कॅनरा हायस्कुलाचे शिक्षण घेतले चेडवांक आनी आमगेले साधना मुळकर चेडवांक ती हाजी बगी तरबेती दिवन हे 9 दिवस हे 9 पद तांगेलकरान म्हणयसितस. ही आमकां सुरेखा भट सगळ्यांकय गोतस. हिगेल पूतो आमगेलो अभय प्रसाद भट तो भारी चंद करून आमगेले चॅनलारी आमगेली भगवत गीता कोंकणीर सांगून पुराजना मनदत्तू केलें आसा. होचे ते हे भजन उत्सवांतू आमगेले भजन सांच्यान्तू तबलो भारी चंद रितीवर वाजून ते भजनेक आनीक चंद रीती आनी चंद रूप हाडतरस. असं हे कार्यक्रमांक हे आम्ही त्यांनी केल्ले कार्यक्रमांक आम्ही पुरातनान प्रोत्साह दिवचो म्हळ्यार कसले तांगेल तो कार्यक्रम पळोवन तांणी ते भजन मंडळ्यांकय भजन संयोजन केलेल्यांकय राग संयोजन केलेल्यांकय पुराय जनांक आमी आमगे प्रोत्साह दिवन हे पळोवन पुराय जनान ते एक सार्थक करता तांगेलें काम म्हणून हांव तुमगेल्या पुराय जनांनी म्हणून घेतरस. हे एक वेळार नवरात्री वेळार सकळ जनांक आमकां पुराय जनांक आमगेले देव हरिगुरूल कृपा आनी आमगेले स्वाम्याल आशिर्वाद आनी आमगेले नवदुर्गेलो आशिर्वाद आमगेले पुराय जना वयर आसो. तिगेलो अभय प्रसाद आमकां केन्नाय जावका. देव आनी हे देवाक आमगेले आराधन करचे रीती आमी हे पळय मायगडान सांगून धाकल्यान करतरसूच ते पळोवचे भाग्य आमकां देवान दिवका म्हणून सांगून हांव म्हगेल्या उतरांक कैद करता. सगळ्यांक धन्यवाद. देव बरें करो. जय भारत, जय कोंकणी.